आमच्या बागवाड्या पुलाचे पायाभरणी म्हणजे अप्रोच रोडाचे पायाभरणी ह्या कामा खातीर आमी सगळीं हांगा जमा जाल्या बागवाड्या गांवांत मोल्ल्या पंचायतीन पडटा आनी हो ब्रिज अत्यंत सामको इम्पॉर्टंट ब्रिज आशिल्लो जो ब्रिज आमचो रेडी जाला पण ताजे जे अप्रोच रोड आशिल्ले ताजे काम त्या कामाचे अप्रोच रोडाचे कामाचे ऑलमोस्ट 5 कोटीचे काम आज आमी नाल्ल फोडून हाजे शुभारंभ जाल्ले आसा. सो हो हे जे अप्रोच रोड आसा हे ब्रिजाक कनेक्ट जातले ताजे जे हे काम आसा ते अप्रोच रोडाचे काम ताजे बरोबर बांदकाम जातले आमचे बॉक्स कल्वर्टाचे ताजे बरोबर क्रॉस ड्रेन आनी ताजे सायडीन मागीर रिटेनिंग वॉल्स एम्बॅंकमेंट्स हे सगळें स्ट्रेंथन करपा म्हणजे फाल्यां जेन्ना पावस पडलो उदक जमा जालें सो ताजे बरे पैकी ड्रेनेज जावपा खातीर हे सगळें नवें कन्स्ट्रक्शन जातलें म्हणल्यार बॉक्स कल्वर्ट सायडीन एम्बँकमेंट्स आनी रिटेनिंग वॉल्स आनी ताजे बरोबर रस्त्याचे फूल वायडनींग जो हो गांव कनेक्ट जाता हे हो जो ब्रिज आसा तो 2 गांवां खातीर खूब इम्पॉर्टंट आमचे केरी आनी मोल्ले पंचायती. सो बागवाडा जो गांव आसा ह्या गांवांतल्यान मेन रस्त्यार पावपाक लोकांक 10 किलोमिटर ट्रॅवल करचें पडटालें म्हणजे हे त्रास जाताले आमचे ल्हान भुरग्यांक कितें मेडिकल इमर्जन्सी आसूनी जाणटी आसूनी जे लोक रोज आपल्या कामाक वतात. सो हो जेन्ना ब्रिज आतां रेडी जातलो म्हाका खात्री आसा आज आमी रस्त्याचे आनी एक कल्वर्टाच्या कामाचे आजे आमी पायाभरणी केल्ली आसा. सो हें काम देवाचे कृपेन जाता तितले बेगीन जावन ब्रिज तर ऑलरेडी कंप्लीट जाल्लो आसा. म्हाका खात्री आसा की फुडल्या 1-2 म्हयन्या भितर आमी बरे पैकी भव्य एक ह्या एरियान ह्या पुलाचे बरें उद्घाटन आमी करपाक शकतले. आमचे माननीय मुख्यमंत्री आमचे PWD मिनिस्टर आमचे आरोग्य मंत्री आमकां सगळ्यांक घेवन आमी बरे पैकी हांगा व्हडलें फंक्शन करून ह्या ब्रिजाचे एक खूब वर्सां पेंडींग उरिल्लो डेकेड्स कितलेशे डेकेड्स जाले पेंडींग उरिल्लो हो ब्रिज हो फायनली कंप्लीट जाल्लो आसा आनी हे लास्ट सामको टप्प्यार पाविल्ले आसा आनी हे जेन्ना कंप्लीट जातले ताजे फूल रोड वायडनींग आतां हे अप्रोच रोडाचे रोड वायडनींग जावन हे बागवाड्याच्यान पेळावडे पर्यंत धनगरवाडा केरी पर्यंत हे रस्त्याचे फूल वायडनींग जावन हॉट मिक्सिंग जातले आनी हो ब्रिज त्या गांवांतल्या लोकांक पसून आनी बागवाड्याच्या लोकांक पसून मेन रस्त्याचेर येवपाक जे पयलीं 10 किलोमिटर लागताले ते आतां ते म्हाका दिसता रोखडे थोड्याच मिनटांनी ते मेन रस्त्या पर्यंत पावतले आनी हे फायदो जातलो आमच्या ग्रामस्थां खातीर. सो अशेंच हांव खूब आभारी आसा आमचे माननीय मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतजी आमचे बांदकाम मंत्री दिगंबर कामतजी आनी तांची पुराय PWDची टीम हांगा आमचे AE आसा आमचे झिल्बा तांचे JE आसा. सो तांचे सगळ्यांच्या प्रयत्नान आमी हे करपाक पावले आनी म्हाका खात्री आसा की फुडल्या 2 म्हयन्या भितर हें काम बेगींतले बेगीन कंप्लीट जातलें आनी हाजो फायदो आमच्या ग्रामस्थांक जातलो आनी आमचो प्रयत्न जो आसा जे कितें इश्यूज आसा आमच्या ग्रामस्थाचे ते बारीकचे बारीक आसूनी की मोठ्यांतले व्हडली कामां आसूनी ती जाता तितले बेगीन आमचे डबल इंजीन सरकारच्या मार्फत आमी पूर्ण करपाक आमचो प्रयत्न आसता आनी आमी करपाकूय पावता हीं कामां. सो आमचे सरकारा खातीर हे आमी विकास आमच्या प्रत्येक गांवांत आमी हाडपाक शकता आनी अशेंच करून जे माननीय प्रधानमंत्रीचे विजन आसा विकसीत भारत 2047 आनी विकसीत गोंय 2037 हें आमी करपाक पावतली विथ डबल इंजीन सरकार. परत एकदां हांव आमच्या सरकाराक खूब धन्यवाद म्हणटा आभारी आसा की तांच्या सहकार्यान आमी ही कामां आमच्या गांवांत बारीकली बारीक कामां ती मोठींतली मोठी कामां आमी सगळीं करपाक पावता आनी ताजो फायदो डायरेक्ट आनी इनडायरेक्ट आमच्या प्रत्येक ग्रामस्थाक जाता. सगळ्यांक परत एकदां अभिनंदन आनी देव बरें करूं.